नमस्कार. दनपारच्या खबरान अपर्णा बडीघराचो येवकार. खबरो विस्तारान. आजगाव घर मोडपाच्या प्रकरणात मुखेल सूत्रधार आणि आरोपी पूजा शर्माचो अटकपूर्व जामीन कोर्टान भायर मारलो. पणजेच्या जिल्लो सत्र न्यायालयान निवाडो दिला. आता पूजा शर्माक अटक करूंक पुलीस मेळटले. पुलीस कितें करता ताचेर लोकांची नदर. 15 उलगली पुलिसांची पूजाच्या अटकेचेर कसलीच हालचाल ना. Sir, as the bail has been dismissed, so your client will appear before the IO or you will approach the higher. Let us see for my client to decide. According to me, there was every reason to grant bail. But then this has happened. Okay. Sir, do you think there still political pressure is there? I don't know. Somebody may just bow down to political pressure externally also when there is no pressure. Because of politics, politicians, it's like that. While rejecting the anticipatory bail plea of Pooja Sharma, the court has observed that even though she was not present at the crime scene when the alleged crime was committed, still she is the ultimate beneficiary of the demolition. Therefore, she is the prime accused, she is the main accused. The court has further observed that after someone was served to Pooja Sharma, but she intentionally delayed the proceeding and did not appear before the investigation officer. About the alleged demolition, the court has observed that it is not an incident or crime against any individual, but it is a crime against the public at large because it has shaken the sentiments of local people. The court has also observed that Agarwadekar family is still in trauma, and if the bail is granted to Pooja Sharma, the trauma will extend. One side, the road has been cleared for crime branch to arrest Pooja Sharma in this case, but Pooja Sharma also has option to approach High Court challenging the order of the principal district and sessions court rejecting her anticipatory bail plea. Mukesh Kumar for Prudent. पंचायत वांगड्याच्या मानधनान वाढ. मंत्रिमंडळाचो बावटो. मानधन 2000 वाढयला. आता सरपंचाक 8000, उपसरपंचाक 6500, पंचायत वांगड्यांक 5500 मानधन. मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. सरकारी तिजोरेचेर 2 कोटी 63 लाखाचे अतिरिक्त वजे. पावसाळी अधिवेशनात बिल येतले. पंचायत वांगड्यांच्या मानधनात 2000 वाढ करपाक मंत्रिमंडळाचो बावटो. पयलीं सरपंचाक 6000 मानधन मेळटाले ते आता वाडोवन 8000 दितले. उपसरपंचाक 4500 मानधन मेळटाले ते आता वाडोवन 6500 केला. पंचायत वांगड्याक 3500 मानधन मेळटाले ते आता वाडोवन 5500 केला. मानधनात वाढ केल्ल्यान सरकाराचेर अतिरिक्त 2.63 कोटीचे वजे. येता त्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे बिल मान्यताय घेतले. ओके. गोवा पंचायत सॅलरीज अलाउन्स ऑफ द सरपंच, डेप्युटी सरपंच आणि पंच हांची सॅलरी जी आहा पळय न्हू ती 2,000 रुपयांनी वाडयली एडिशनल. ताज्या उपरांत एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल फॉर द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2024. युनायटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम इज द थीम लँड रिस्टोरेशन और डेझर्टिफिकेशन हो कार्यक्रम आमी केल्लो ऑलरेडी ताज्या खातीर. ताज्या उपरांत एक्स पोस्ट फॅक्टो एक्झम्पशन ऑफ द स्टॅम्प फ्री आमी ते फक्त विवेकानंद रॉक मेमोरियल, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी त्या एक प्रोजेक्टा खातीर तेजी हें केलां. एक्झम्पशन ऑफ द स्टॅम्प फीज दिला ताका. अप्रुवल फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द 6 months एजन्सी टू एंगेज द सेम कॉन्ट्रॅक्टर इन द सिव्हिल सप्लाय. ओके. आणि लास्ट आयटम इजेन आमी GBBN जो आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो तांकां एडिशनल आमकां आनीक 2+2 4 year सर्विसीस दिवच्यो पडल्या फॉर द सर्विसीस पर्पज. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आणि रुपेश राऊत. म्हादयविशीं कर्नाटकांतल्या म्हादय आंदोलनाचेर चीफ सेक्रेटरी आनी पुलिसांकडे रिपोर्ट मागला. कदंबा आडावन आंदोलन सारखे न्ही. मुख्यमंत्री उलयलो. ताणें खंय केंद्र सरकाराकूय बरयला. रिपोर्टा वेल्यान कितें तें कळटलें. WID मंत्री म्हणटा प्रवाह समितीचेर कर्नाटकाच्या 30 आड गोंयचे तिगूच पुरो. तांची खंय तकली बरी चलता. ऑफकोर्स हांवें DGP आनी CS ह्या दोनूय लेवलाचेर हांवें ताजो रिपोर्टूय मागयला. DGP म्हणजे म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान. नेक्स्ट CSाकूय सांगला CS to CS ताज्या कडेन उलय म्हणून. कारण अशा पद्दतीन म्हादयच्या विशयाचेर आंदोलनांनी विशेश करून आमची इंटर स्टेट ज्यो बस चलता तिका हार्म नो डावट तेच्यांनी मोडतोड करूंक ना, बट ते बसीचेर वयर चडप नाचप ती हाडप हें योग्य न्ही.
आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाकूय ताच्या बद्दल बरयलां ऑलरेडी. कारण कशें आहा, हांव परत एकदां सांगता, म्हादयची प्रवाह ऑथॉरिटी थंयसर कितले लोक तेंचे बसले हेका म्हत्व ना. आमचे 4 लोक सुद्दां जरी गेले न्ही जाल्यार रिपोर्ट जो रेडी करता पळय न्ही तो कितलो खरो आनी सत्य आसा हो चड म्हत्वाचो आसा. ताच्या खातीर हाव दे डीड द डायवर्जन, उदकाचें डायवर्जन करून उदकाचो फ्लो मलप्रभेत कसो वता हें हांवें स्वता पळयलां. म्हणून तेंच्या त्या टिमीक तो करप हें गरजेचें आशिल्लें आनी तो तेंच्यांनी पळयला. म्हणून ते आतां जो मोठ्या प्रमाणात तांचो जो विरोध जावपाक लागला पळय तो ताका लागून जावंक लागला. महाराष्ट्रान वेगळो रिपोर्ट दिला, आमी वेगळो रिपोर्ट दिला, कर्नाटकान वेगळो रिपोर्ट दिला. तोय बी रिपोर्ट जावं, तो सिलपॅक एनवॉलपान रिपोर्ट जेन्ना सबमीट केल्लो तेती कितले जाण बसले मिटिंगेक थंयसर हेका म्हत्व ना. वॉट रिपोर्ट हॅव सबमिटेड दॅट इज इम्पॉर्टंट. मंत्री सुभाष म्हणटात कर्नाटकाच्या 30 आड गोंयचे 3 जाण पुरो, गोंयचे 3गुय हुशार आसात म्हूण ताचो दावो. आणि विजीट केला त्या सांगताले कितें म्हणटा. आणि एक ऑपोजिशन म्हणटा की गोयचे फक्त 3 मेंबर आसता आणि बाकीचे त्यांचे 30 आमगे तितले बुद्धवंत आनी हुशार आसा लक्षात घेयात. म्हणून आमी 3 आनी विकेट बूक करूं नाही. आमकां दुसरे धाडटा 30 आनी 40 धाडटा म्हणून आमकां 40 आनी 50 धाडपाची गरज ना. वी हॅव फेथ इन अवर ऑफिसर आनी दे आर क्वायट कॅपेबल. ऑपोजिशन तिका करपच न्ही, ते तांची कामच न्ही. उदकाचो प्रवाह खंयच्यान खंय वता तो मे म्हयन्यांत जर जाल्ले तर लक्षात दिवचे नाशिल्ले. उदकाचो प्रवाह खंयच्यान खंय डायवर्ट जाल्लो आसा, खंयच्यान खंय वता, कसो वता, कितली कॅपॅसिटी आसा, उदकाची वेस्ट कितली जाता, सलायनिटी खंय पर्यंत आसा, हें सगळें आतां पळोवपाक मेळिल्लें आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मालपे पेडण्यां राष्ट्रीय महामार्ग कुशीक कोसळिल्ल्या पालसणाची म्हायती आपणेनूय केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांकां दिला म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. IIT मुंबय सारख्या एजन्सी वरवीं हाची चवकशी करून कोसळिल्ल्या राखणेवणत संबंधी कंत्राटदारा कडच्यान ताचे खर्चांतल्यान उबारून घेतले म्हणून मुख्यमंत्री सांगता. प्रॅक्टिकली हांवें थंय वचून पळयलें, कारण फाटल्या आमी रस्तो बंद केल्लो. थोडेशे लँडस्लायड जे दिसा पयले फावटी जाले ताज्या उपरांत पूर्ण रस्तो बंद करून ओरिजिनल जो जुनो रोड आशिल्लो थंयच्यान ट्राफीक सगळें डायवर्ट केलें. आनी ताची हायट जी आसा पळय न्ही त्या दोंगराची ती खूब व्हडली हायट आशिल्ली. ताका रिटेनिंग वॉल हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार एक 7-8 मिटराचे रिटेनिंग वॉल तशे वाटेन बांदलेले. ते केल्या उपरांत तेजेन बीग लँडस्लायड केसीस जाले. हांव ऑलरेडी मिनिस्टरा कडेन उलयलां, म्हणजे नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी म्हणजे नितीन गडकरीजी ताका ऑलरेडी इन्फॉर्म केला. आनी त्या पुराय प्रोजेक्टाची जे थंयसर हें जाला पळय लँडस्लायड जाला पळय ताची इन्क्वायरी आमी IIT मुंबय सारकेल्या इन्स्टिट्युशना कडल्यान म्हणजे एक्सपर्ट एसोसिएशन ताच्या कडल्यान ती इन्क्वायरी करून ताजो रिपोर्टूय घेतले आनी कंप्लिटली परत आसा तसो तो रोड रिस्टोर करपाचो आनी कंप्लिटली सेम कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान तें काम जें आसा पळय तें परत विदावट एनी एक्सपेन्सीस त्याच कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यानूय जें आसा पळय तें काम करून घेतलें. म्हणजे हांवें ऑलरेडी म्हणजे नितीन गडकरीजी फाल्यां एक्चुली सांगला, हांवेंनूय आतां ताका इन्फॉर्म केला, ताका कळयलाय बी एका पद्दतीन जालां. सो दॅट तें खंयच्याच पद्दतीन हें जें आहा पळय तें कित्याक जालां आनी तेजें परत रिस्टोर काम रोड वेवस्थीत करपा खातीर सेम कॉन्ट्रॅक्टरान काम करून घेतलें. मोपा लिंक रोडाच्या आज केंद्रीय मंत्री गडकरीच्या हातान उक्तावण. 900 कोटी मोडून लिंक पूल बांधला. मोपा विमानतळाक राष्ट्रीय महामार्ग 66 कडे जोडपी हो राष्ट्रीय महामार्ग 166 सुरवातीक ह्या प्रकल्पाक बरोच विरोध जालो. लोक रस्त्यार देविल्ले. सरकारान इशू तडीक लायलो. पेजाद आनी आकर्षक मोपा लिंक रोड लोकार्पणाक तयार. नमस्कार, हांव आसा नॅशनल हायवे 66 हांगा आसा आनी फाटल्यान जे तुमी पळयता तेजे बोर्ड आसा मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. आनी फाल्यां उक्तावण जातले नितीन गडकरी केंद्रीय मंत्री हांच्या हस्ते आनी आयज मोठ्या प्रमाणात काम जे आसा युद्ध पातळीचेर काम सुरू आसा. सुकेकुर्ण धारगळ हांगाच्यान स्टार्ट जाता ते मोपा एअरपोर्ट मेरेन वयता. फाल्यां लोकार्पण जातले, हँड ओवर जातले आनी तेच्या उपरांत जे येरादारी आसा ते हांगाच्यान जातले. जे ओल्ड रोड म्हणजे गांवांतल्यान जो रोड आसा तो बंद जातले आनी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की त्या वाटेन फक्त 2 व्हिलर जे आसात त्या रोडासून वयतले अशें आसा ते आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा. फुडें ट्युरिस्टांक आकर्शण करपा खातीर धबधब्याचो सीन करप सुरू आसा. ताच बरोबर पेंटींग रोडाक पेंटींग करप सुरू आसा. आतां फाटल्यान जो टोल जे आसा हांगा ते टोलाक नांव मागीर बॅनर मारप तेय सुरू आसा.
फुडें आमी जर वयतात फुडें मोपा एअरपोर्टाच्या लागीं जाल्यार थंयसर ते फाल्यां फंक्शन जातले थंयसर बसपाचे अरेंजमेंट ते सुद्दां थंयसर सुरू आसा. एकंदर सुकेकुण धारगळ ते मोपा एअरपोर्ट मेरेन जे 6 किलोमिटर जे लिंक रोड जे आसा जे बांदपाक आयल्या आनी हायेस्ट पिलर जे लिंक रोड जे आसा ते हेच मोपा एअरपोर्ट लिंक रोड आसा. आणि फाल्यां केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्ते हांगा इनॉग्रल जातले. हाच्या पार्श्वभुमीचेर जे आमी जर पळयतात जाल्यार खुबशे वर्कर जे आसात हांगा काम करतना आमकां दिसपाक येता. हांगाच्यान जे डायरेक्ट पणजीच्यान डायरेक्ट सुकेकुण धारगळ ते डायरेक्ट मोपा एअरपोर्ट हांगा मेरेन वयतले. आणि सध्या जर पळयतात जाल्यार युध्द पातळीचेर हांगा जे काम जे आसा सुरू आसा. स्टुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. आज सकाळी गोवा माइल्स टॅक्सीकार आणि खाजगी टॅक्सीकारांनी पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकाराच्या घरामुखार एकठांय येवन गोंधळ घातलो. ताचे मदीं दोगांच्या मेळपी रेटी वयल्यान वाद जाल्ल्याचें कळटा. आमदारान दोगांचें म्हणणें आयकून घेवन सुटावो काडपाचें उतर दिलां. गव्हर्नमेंट सर्वंट हे कदंबाचे ड्रायव्हर हांगा आहा जे गोवा माइल्साचे आयज गाडये चलोवपाक लागले जे 10,000 गाडये घेता आणि ऑफ ड्युटी जाले की हांगा येवन गाडये चलयता. आयज गोवा माइल्सान सत्यानाश केल्लो टॅक्सी बिझनेस आहा जो सत्यानाश करून ठेवलो. आयज हे आमदारा कडेन येयले आमी सांगता हांगासर आमी खंय हे करता आमी ड्रायव्हर दवरले म्हणटा ते आमकां भुरगे त्रास करता लोकल्स आहा ते त्रास करता. ते लोकल्स खातीर कोण भरना हेतून सीएमान इंटरव्हेन्शन करपाची गरज आहा. सरकारान ज्या गाडयो विकल्या पळय आणि कोणाकडे सायकल ना ताका आपूण गाडी दिला म्हणटा. बंगलेकारांक गाडयो दिल्ल्या हांगासर हे ड्रायव्हर घाट्या वयले हाडल्या. घाटी ड्रायव्हर दवरून गाडयो चलयता गोवा माइल्साक. आमची जी पेडणेकारांक येवपाची लिगल भाडी ती सगळी आमी मारपाची. अर्ध्या रेटीक हे वास्को दाबोलेकारांक विकता मडगांवकारांक विकता ही भाडी हाफ रेटीक. आणि हे जे आपण पेडणेकार म्हणटा आणि पेडणेकार म्हण गाडयो चलयता तांकां हे ते नागड्याचे नाच जे मॅनेजमेंट तेंचे करता गोवा माइल्साचे हे ओपनली दोळ्यांनी पळयता. हे कांयच एक्शन घेयना तेचेर. जर तो ॲप बे चलयता आणि जर आमचे पेडणेकार भाव जे गोवा माइल्साक चलयता तांकां आमी बाकीच्या काउंटरांचेर शिफ्ट करून तांकां योग्य रेट मेळपा खातीर ही आमची झगडी चालू आसा. सरकारा कडेन आमी निवेदन दिल्लें आहा जितले आमचे टॅक्सी आहा GA11 तो खंयच्याय काउंटराक चलो तो आमचो पेडणेकार आमी तेचे बरोबर आसतले. आयज हे गोवा माइल्स म्हणून आख्ख्या गोंयान हे चलता कित्याक गोवा माइल्स हे एक्चुअली तेंचे एप आहा पळय तेंच्यांनी ते एप हांगासर ते काउंटर घेवचो ना एक्चुअली तांकां तशें आसना काउंटर. ते एप आहा एप सिस्टम म्हणजे ते मोबायलार तेंच्यांनी हे करचें बुकींग आनी ते मागीर येवन भाडें घेवन वयचे. तेंच्यांनी आयज तांकां काउंटर ऑलरेडी दिल्लो आसा हांगासर आनी ते काउंटरासून आनी तेंच्यो रेटी आहा पळय ते सगळ्यान लोवस्ट रेट आहा. ताका लागून हे बाकीचे आमकां ते सफर जातात. ताका लागून हांवें एकूच सांगलेलें आहा सगळ्यो रेटी आहा पळय ते इक्वल जावच्यो. आयज ताज्याचे काउंटर आहा ताज्याचे हांगासर आहा म्हटल्यार तेंच्यो स्वताच्यो गाडयो आहा. हांकां स्वताच्यो गाडयो कित्याक घेवंक दिवं. हे कोणाची पोटां भरूंक येयले आमच्या पेडणेकारांची पोटां भरूंक येवंक ना. हे स्वता आपली पोटां भरूंक येयल्ले आहा. जे पळय आयज ते हांगासर सफर जाता पळय लोक हे स्वता हे आपले पोटां भरपाक लागून हे हांगासर आमकां त्रास करून दवरलेले आसा पेडण्यान. ताका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता टॅक्सीवाल्या भावांक तुमी केन्नाच खंय भिवपाची गरज ना. तुमच्या वांगडा हांव सदांच आसतलो. कला अकादमीच्या कामाचो रिपोर्ट करून मुख्यमंत्र्याक दितलो. मुख्यमंत्र्यान निवृत्त हायकोर्टाच्या जुईजा वरवीं कला अकादमीच्या कामाची चौकशी करची. विरोधी पक्ष फुडारी युरी मागता. मुख्यमंत्र्यान वेळ थारावन चौकशी तडीक लावची. PWD कला संस्कृती खाते कला अकादमीच्या अधिकाऱ्यांबरोबर बसका घेतल्या उपरांत युरी मिडिया कडेन उलयलो. Art and Culture Department as well as the PWD to come and certain technical specifications were what we were looking at. कालच्या दिसाक तुमचो चोयला आसतलें की आमी सदांच म्हणटा की हो लिकेजाचो सरकार म्हणून. द वे आर्किटेक्चरली द वे waterproofing was done, the way this structure was basically destroyed. Today, Kala Academy, whether we can regain it, whether we have lost it, is something best known to the artist and the scientific people who are involved in it. So today, with regards to specifically the sound, we had called the PWD engineers. So they have given us the BOQ of the type of things that were supplied, the equipment that was supplied.
and prima facie it looks like there are several things. What was in the BOQ doesn't seem to be there at Kala Academy. We will raise this issue and we will write to the Chief Minister. PWD still passes the buck on the art and culture, and the art and culture passes the buck on PWD. Someone has to be held accountable for this mess. Take a report, as I said, I will personally take a report from the various professionals, and we will make sure that this government and all these departments are held accountable. Chief Minister itself, he has to act in a time-bound manner. कला अकादमीत नव्यान बसयल्ली साऊंड सिस्टम खंय आउटडेटेड म्हूण कला राखण मानाची टिका. First thing was the mixer was old model, 8 years old. Secondly, you could hear, but from the row VW at the back 4 rows you could not hear clearly. The high frequency you couldn't hear. Monitors were very less. So 4 monitors, small monitor, you require at least 8 for this kind of stage. These are 3 things that I noticed for sound. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. गोंयान ह्या जुनान डेंग्यूच्यो 60 केशी नोंद जाल्यात. तुळा केल्ल्या केशींनी 140% वाड. फाटल्या वर्सा जुनान 25 केशी मेळिल्ल्यो. अंदूच्या 60 केशींतल्यो 52 उत्तर गोंयान, 8 केशी दक्षिण गोंयान मेळ्ळ्यात. जुनान पावस कमी पडिल्ल्यान केशी वाडल्यो म्हूण भलायकी खातेर रजाव दिता. आमी पळयत जाल्यार डेंग्यू केसीस वाडटा अशें आयकपाक येता. सो एज कम्पेर्ड टू लास्ट इयर कितें फिगर्स आसा तालुका वायज आनी कितें आहा तुमचे कडेन? हय, आतां गेल्या वर्सा की ह्या वर्सा मातशें वाडल्या. सो आमचे दीस इयर we have 60 cases. This year, for the month of June, we have 60 cases. Of these 60 cases, 52 cases are in the North Goa and 8 cases are in the South Goa. So, amcho dengue cases are concentrated more in the North Goa. Ata North Goa amche खंयची areas, एक म्हणजे म्हापसा, that has got maximum cases. 17 cases are confirmed cases. So, आमी खुद्दां आमी लोकांक बॅरलां भरून दवरूंक क्लोज करा. एट टायट लीड घाला. जर तुमकां इफ यू बालदेनी भरून दवरला, ल्हान आयदनांनी भरून दवरला जाल्यार तुमी 2-2 दिसांनी ती चेंज करा सो दॅट लायफ सायकल गेट ब्रोकन. एंड ऑल्सो वी आर रिक्वेस्टिंग द कम्युनिटी टू हे 8 दिसांनी किंवा 7 दिसांनी आपल्याच घराच भोवती फिरून पळया. तुमचे पोरसूं आसात, पोरसान कितें बाटल्यो पडल्या किंवा खूबदां पळय ट्रेज आसता तातूंत त्यो ह्यो आसता सॉफ्ट ड्रिंकच्यो बाटल्यो तातूंत एंड इवन 5 ml ऑफ वॉटर इज इनफ टू ब्रीड हंड्रेड्स ऑफ मस्किटो. ज्या घरान ब्रिडींग जाला केस जाल्या त्याच घरान ब्रिडींग मेळटा आनी उडे बारब्या 2 दिसां परत आमी येवन पळयता म्हळ्यार परत थंय. सो इट वॉज कंटिन्युअसली देर. सो वी हॅड टू इश्यू नोटिसीस टू दॅम एंड वी कॅन नोटिसीस कित्याक दिले? इट इज नथींग फॉर अस. आमकां कितें मेळना न्ही. बिकॉज ऑफ 1 or 2 people we cannot suppose ward suppose sub center that area we cannot let cases increase. कित्याक हाजे मस्किटो आसा डेंग्यूचो इट ब्रीड्स इन एंड अराउंड द हाउसेस. आमच्या घरा भोंवतणी असतात ते. सो मॅडम डॉक्टर पयली पेक्षा लास्ट इयरा पेक्षा ह्या वर्सा कितले पर्सेंटेज वायज इनकेस जाले? पर्सेंटेज म्हळ्यार गेल्या म्हणजे द मंथ ऑफ जून लास्ट इयर आमकां 25 केसी आशिल्ल्यो. त्या फाटी 60 केसी आसा. So almost double. Yeah, so almost double you can say. We have there is a slight peak. Incidence has increased. So this is the time we have to be very careful. कला अकादमीच्या वाठारातले स्क्रॅप बेगोबेग काडचे म्हूण पणजे भलायकी केंद्राच्या अधिकाऱ्याची कला अकादमीक नोटीस. ह्या स्क्रॅपान पावसाचें उदक भरून डेंग्यू मलेरियाच्या जळारांची वाड जायत आसा म्हूण शिटकावणी. जायते फावट तोंडान सांगून खंय आड नदर केल्ल्यान नोटीस काडची पडली. आमी सध्या आसा ते म्हणल्यार कला अकादमी सदांच वाद विवादान आतां 1 वर्स जालें पळयता आमी कांय दिसा पयलीं हांगासर एक स्टोरी केल्ली की कला अकादमीच्या भितर कंपाउंडा भितर हांगासर मिनी स्क्रॅप यार्ड जाला काय कितें असो प्रश्न उपस्थित केल्लो. ताच्या उपरांत जी आमची डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीन हांच्यान ताका मे म्हयन्यान नोटीस काडिल्ली की हांगा जे स्क्रॅप सगळें आहा ते क्लियर करचे, कारण पावसा दिसांनी डेंग्यू जावपाची आनी कितें मॉस्किटो ब्रिडींग जावपाची शक्यता आहा ताका लागून. पूण आतां परत आमकां दिश्टी पडटा की हांगासर सद्या तांच्यांनी टेम्पररी एक ताडपत्री घातल्या आनी ते सगळे थोडेशे आहा ते एरिया आहा ती कवर अप केल्या. पूण थोडीशी एरिया आहा ती प्लास्टीक बॉटली आनी कितें पायपां ती तशीच पडलेली आसा आनी ताका लागून हांगासर मॉस्किटो ब्रिडींग जावपाचे चान्सीस आहा. कारण आमी पळयता की गोंयांत सद्या खास करून डेंग्यूचे जे पेशंट आहा ते वाडलेले आहा.
पणजे बिणजे पळयता आमी की खुबशे कडेन कचरो आसा तांकां अशी नोटीसी बी अशें कोणाक काडल्या तुमी? कचरो म्हणजे आमकां मेन प्रॉब्लेम इज द स्क्रॅप दवरतात किंवा स्क्रॅप यार्ड्स बी आसा स्क्रॅप जे आसता तातूंत उदक साठू शकता. म्हाका उदक इल्लेशें पुरो न्ही डेंग्यूचे मॉस्किटो सो इवन कला अकादमी कडेन सुद्दां खूब स्क्रॅप पडिल्लो आसा. तांकां आमी मन्सूनच्या पयलीं सुद्दां तांकां सांगिल्लें, तांकां तेन्ना सुद्दां नोटीस दिल्ली. आतां हालीं परत नोटीस दिला तांकां कितें म्हणून दे हॅव टू रिमूव दॅट स्क्रॅप ऑर दे हॅव टू कीप इट अंडर कवर. तातूंत उदक भरलें की आमकां डेंग्यूचे मस्किटो ब्रीड जातले. प्रुडंटा खातीर कला अकादमीच्यान रुपेश रावत. खांडेपार मोटार आनी मोटरसायकली मदीं एक्सिडंट, रायडर गंभीर जखमी जाला. ताचे सध्या उपचार चालू आसा. मजगतीं दिवचले बायपासाचेर मोटार दुचाकीचेर मोखली, 2 जखमी, 2 वर्साचे भुरगे वाटावले. नमस्कार. बायपास रोड हो बिचोलच्या वाठादेवासून वाळशी रोडाचेर जो बायपास बिचोलीक मातशे आवार सुशेगाद दिवपा लागून तयार केल्लो तो बायपास रोड एकाच फावट खूब फावटी खंयच्या तरी हितूसून दखल घेतली गेली की थंय एकदां दोंगराची एक सायड पडली गेली, परत त्याच्या उपरांत बारीक सारे एक्सिडंट जाले. आज एक मेजर एक्सिडंट जालो. तो मेजर एक्सिडंट कारण सोदता की एक्चुली लोकांचें म्हणणें की एक स्ट्रीट लायटीचो रस्तो बारीक आहा आनी ह्या गजालीन खंय ना खंय तरी स्पीड ब्रेकर नाल्यार खंय ना खंय तरी सिग्नलाची खंयच गरज आसा म्हणून हांगासर लोकांची मागणी आसा. नमस्कार. आयज तुमी पळयता आसतना हांगासर हो एक खांडेपारा जे RBS सोमिला हांगासर एक्सिडेंट जाल्लो आसा. 2 व्हिलर एक्टिवा आनी एक फॉर्च्युनर 4 व्हिलर आनी 2 व्हिलर जी आहा ती 2 वे रोड आसतना अकस्मात ह्या रस्त्यान डायरेक्ट रॉंग सायडीच्यान येयली आनी फॉर्च्युनरान ब्रेक मारलो आनी ती गाडी आहा ती तेज्या फ्रंट टायरा पोंदा पडली. हो जो ओनर आहा हेजेर नांव येता त्या प्रमाणे सुरज गांवकर एका फोंड्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सद्या शिफ्ट केल्लो आहा. लोक म्हणटा मातसो आतां सद्या स्टेबल आहा म्हणटो आनी तेजेर उपचार चालू आसा. हांगा लोक म्हणटा तुमी स्ट्रीट लायटी पळयता आसतले हांगा 7 वर्सां जालीं हांगा स्ट्रीट लायटी पेटना. जावं हांगासर मुखार जे रस्त्याचें काम इनकम्प्लीट आसलेलें तें आतां कंप्लीट जालां पण तो रस्तो ओपन करून दवरूंक ना. लोकल्स आहा ते त्या सायडीच्यान एक रावंड पडटा मेजर म्हणून लोक शॉर्टकट ह्या रस्त्यान येता आनी ताका लागूनूय हांगा जायते फेटल एक्सिडेंट जाल्या अशें लोकांचें म्हणणें आसा. दिवचले जागो म्हारग, लोक गरीब. मयेच्या इव्हॅक्यू प्रॉपर्टी अजून थळाव्यांच्या नावार जायनात. मुख्यमंत्री भिवपाची गरज ना म्हणटा. दिवचलकारांचेर भिवपाची परिस्थिती. गोवा फॉरवर्डाचो विजय उलयलो. दिवचले खंय दादागिरी वाडल्या. विजयाचो दिवचले जनता दरबार जालो. लोक विधानसभेतले इश्यू घेवन विजया कडेन. ह्या जनता दरबारान आमकां अशें दिसता की हो भाग गोंयचो इज अबाउट रिच लँड पुअर पीपल. ते आतां आमकां कोणे तरी हांगा सांगलें की हो गांव इज अबाउट रिच लँड अँड पुअर पीपल. सो लोकांची खूब समस्या आहा. सो लोकांक हांगा भंय आहा. लोकांक भंय आहा आनी हांगाचो मुखेलमंत्री सांगता की भिवपाची गरज ना. श्रीपाद भाऊ सांगता की पळोवया म्हणून. सो लोकांक आतां ते पळोवया आनी भिवपाची गरज ना हाजेर वाज आयला आनी लोक आपल्यो समस्या आपले कितें कागाळी आहा त्यो सांगपाक हांगा आयले. आनी दिसता म्हणटा तें दिवचलेन तरी करप्शन खूब वाडलां, दादागिरी वाडल्या, लोकांचो हॅरेसमेंट जाता. आनी हे हांवें कितें म्हज्या हांवून सांगना, लोक जे सांगता ताजेर क्लियर कट दिश्टी पडटा की सब डिविजन जमनीचे इतले लूज पद्दतीन करतात आनी इतले सामके लूज सरकार ताका परमिशनां दितात की हो वाठार गोंयकारांचो उरतलो काय ना, फाल्यां गोंयकार हांगा जगतले काय ना हाजेर व्हडलो एक प्रश्नचिन्ह आहा. आनी म्हाका दिसता हे इश्यूज सगळे म्हाका एसेंब्लीन रेज करचे पडटले. हांव रेज करतलो. इव्हॅक्यू प्रॉपर्टीचो इश्यू मागीर इव्हॅक्यू प्रॉपर्टीचो इश्यू तस्सो आहा. थंय आतां मुखेलमंत्री म्हणटा की 2014 मागीर बांदले ते आपूण मोडटलो. ह्यो आशिल्ल्यो दनपारच्यो खबरो. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करा. ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार आनी पॉडकास्टार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.